बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सतमंता देवाक पुतवेदार बापाक स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर विंगुर्मी सांभाळलो अंकवार मारयेत आयज जल्मलो पोंस पिलादा काल ताणे कोस सुसले ताका कुसात सोडलो तो मेलो आनी ताका निखपिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो येतकार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जेवण कोण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणां पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो
काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आतां आनी सदां आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू महिमा बापा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सांतांतोनीची लादीन सोम्या काकूत आमची कोर जेजू क्रिस्ता काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची जेजू कोर क्रिस्ता आयक आमकां जेजू क्रिस्ता दयन आयक आमकां देवा बापा स्वर्गीच्या काकूत आमची कोर देवा पुत्रा संवसाराच्या सर्वंडरा काकूत आमची कोर देवा स्प्री सांता काकूत आमची कोर पवित्र इंदादीच्या एकल्याच देवा काकूत आमची कोर सांता मुरये सोयंबाच्या पातकाविणे गोड सांबाळलोले आमचे पासून सांत आंतोन लिस्बुआच्या माग आमचे पासून सांत आंतोन सेरेफिनीच्या उर्दीच्या अनोदा माग आमचे पासून सांत आंतोन तेस्तामनाच्या आर्का माग आमचे पासून सांत आंतोन सोर्गींचे जाणवाईच्या भक्तिस्थाना माग आमचे पासून सांत आंतोन पिराजिताच्या विस्मिता माग आमचे पासून सांत आंतोन खालतेपणाच्या आसऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन निटी पाटी वेतेल्या माग आमचे पासून सांत आंतोन आंगुस्कारांचेर जोईत वत्तल्या माग आमचे पासून सांत आंतोन कुर्साक लोबदलोल्या इश्टा माग आमचे पासून सांत आंतोन वांजेलाच्या जळट्या पोसला माग आमचे पासून सांत आंतोन अनबावार्थ्यांच्या तरतऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन देवचाराच्या कांपेऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन सोपुन्नाईच्या प्रतिमाना माग आमचे पासून सांत आंतोन कोशेन मार्तिरा माग आमचे पासून सांत आंतोन पातक्यांच्या उजवाडा माग आमचे पासून सांत आंतोन विजमिताच्या बुजवंडारा माग आमचे पासून सांत आंतोन नेणटेपणाच्या राखणारा माग आमचे पासून सांत आंतोन जवलोवणी दिताय मोन्याक
कोणाक माग आमचे पासून सातांतोन जो दुसरी दिताय कान बेऱ्यांक माग आमचे पासून सातांतोन जो भायर घालताय देवचाराक माग आमचे पासून सातांतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय माग आमचे पासून सातांतोन जो मेलेल्यांक जिवोवन कोत्ताय माग आमचे पासून सातांतोन जो आणल्यांक दोळे दिताय माग आमचे पासून सातांतोन जो तोट्यांक चलयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो सांडलेल्यो वस्तू मेळयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो निती पासून झुजतेल्यांक सांबाळताय माग आमचे पासून सातांतोन जो जेवचाराचें खोटेपण बसमिताय माग आमचे पासून सातांतोन गुन्यांवाक खास लायतेल्या माग आमचे पासून सातांतोन नीज देखी नेंटुआईच्या माग आमचे पासून सातांतोन सोर्गीच्या निर्मळायेच्या फुला माग आमचे पासून सातांतोन मोगाच्या आगच्या माग आमचे पासून सातांतोन पलकेपणाची बेपरवा कोत्तेल्या माग आमचे पासून दुस्मनाच्या फासांतली निवार आमकां सातांतून विजा आनी वादळांतली निवार आमकां सातांतून सगल्या पातकांतली निवार आमकां सातांतून सगल्या आमच्या जिविताच्या काळांत निवार आमकां सातांतून तुझे मोजोती वरवीं आदार आमकां दी सातांतून देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय बोगोस आमकां सोमया देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय आयक आमकां सोमया देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय काकूत आमची कोर सातांतोन जो मेलेल्यांक जिवोवन कोत्ताय विनोद कोर सगल्या मन्नाचे तोणीर आसलेल्या पासून आनी आमच्या मोगाच्या मेल्ल्या पासून आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणण्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बागेन ती मुरे देवाचे माये अमा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां आमेन सातांतोन पुरो जाय नासलेल्या वांजेलाच्या पोसला निवार आमकां देवाच्या दुस्मनांच्या खोटेपणांतली आनी विनोद कोर आमच्या पाप सायबा आनी पवित्र इगोचे पासून आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणण्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बागेन ती मुरे देवाचे माये अमा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां आमेन सातांतोन पोदवेदारा इश्टा जेजूच्या काळजाच्या निवार आमकां दगदगेंतली जे आमच्या पातकां वरवीं आमचेर येवंक आसात आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणण्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बागेन ती मुरे देवाचे माये अमा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां आमेन सातांतोन जो भायर घालताय देवचाराक दी आमकां आदार जोयत व्हरूंक तांच्या फासकांचेर आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणण्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बागेन ती मुरे देवाचे माये अमा बापया खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आणि तसो असता. आमेन. सांतांतोन सोर्गीच्या निर्मळायेच्या फुला नितळ आमकां कोर आत्म्याच्या खोतांतली आनी निवार आमची कूड सगल्या पेरी घातली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोशिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तांण्याक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बळयले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मोरे देवाचे माये, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आणि तसो असता. आमेन. सांतांतोन जो पिडेवंताक भलायकी दिताय आमचे बोलिकेंतली आमकां बोरी कोर आनी भलायकेन आमकां दवर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोशिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तांण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मोरे देवाचे माये, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कोर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आणि तसो असता. आमेन. सांतांतोन जो चलयताय वाट सुऱ्यांक, बंदाराक पावय, दर्याच्या उदका वेल्यान चलतेल्यांक व इबाड जावचे पेरिगान आसलेल्यांक आनी तोंडाय उचांबळायेन चाळवलोली लारां जी उचां बळायतात आमचो आत्मो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमची चुकलेल्यांक बोशिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तांण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मोरे देवाचे माये, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कोर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आणि तसो असता. आमेन. सांतांतोन जो सोडयताय गुलाम जालेल्यांक निवार आमकां पातकांच्या गुलामपणांतली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमची चुकलेल्यांक बोशिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तांण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मोरे देवाचे माये, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कोर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आणि तसो असता. आमेन. सांतांतोन जो भुरग्यांक आनी जाणट्यांक दिताय आपापल्या सांद्यांची बोगणी सांबाळून दवर आमच्या कुडीच्या विशोव्यांच्या आनी आत्म्याच्या गुणांची सोपून बोगणी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोशिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तांण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मोरे देवाचे माये, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कोर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काळ. सांतांतोन जो मेळयताय सांडलोल्यो वस्तू निर्मी आमकां मेळूंक कितेंच आमी ओगडायलां तें संवसारांतलें आनी सासणाच्या सुखाक उपकारतलें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोशिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तांण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मोरे देवाचे माये, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कोर.
आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाळ. सांतांतोन मुरयेच्या आदाराखाल आसलेल्या पेल्यान काड आमच्या आत्म्याचे आनी कुडीचे पेरीग. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां तांड्यांक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माई, आम्हा बापया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाळ. सांतांतोन जो पावताय सगल्या दुबळ्यांक पाव आमकां आमच्या गोरसांनी. पोड आनी माणसुगेचो येपार दी तांची गरज तांकां. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां तांड्यांक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माई, आम्हा बापया खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आमेन. सांतांतोन लिस्बुआ शारांत जल्मलोल्या आमी ज्या उपकारांतून परगोट्टाव अजपांची पदवी आनी आर्गां तुका दितां तुज्या उपकारां पासून मागता तुजे ताय पाव म्हूण आमकां सगल्या दिसांनी आमच्या जिविताच्या. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां तांड्यांक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माई, आम्हा बापया खातीर विनंती कर. हांव तुजे लागीं मागता विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळ्या पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता तुजे गरजे पासत माग. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती हे देण्याची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. Chakati, Uchamono, Wodiadeva, Rivolo, Bidor Sotaya, Dikapcho, Noma, 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 Dev Muriara, Oi Ma, Wodiadeva, Noma. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां. आयज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब मनयता. आमची सगल्यांची मागणी आमच्या भोव पवित्र त्रित्वेक मुखार दवरुया. कितें भाशेन आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. मारियो आनी एलन फेर्नांडीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, काजाराचे दीस मनयतात, तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी भोव करून ज्या ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हाचे कोविड-19 केसीस वाडत आसात, आमचो भारत देश 5व्या पांवड्यार पावला अख्ख्या संवसारान, जाल्यार आमकां सगळ्या वायटांतली निवार म्हूण मागुया.
आमच्या गोंयांतूय केसीस वाडल्यात, 200 वयर जाल्ल्यो आसात, जाल्यार आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आमच्या क्रिस्ती धर्मान जायते गूट आसात. तांतलो एक मुखेल गूट म्हणल्यार भोव पवित्र त्रित्वेचो गूट, एक देव तेग जण. हो गूट इतलो खोल की ताचो थाव आमी पूर्णपणी घेवंक जायना. न्हय म्हूण ताचो आटाप आमकां जाय ते भाशेन आमच्या गिन्यानान आमी करूंक जायना. ह्याच पासत हो गूट भावाताचे नदरेन मानून घेवन ताचेर कोलायेन नियाळ करून तातूंत लिपलेली आसा ती आत्मीक गिरेस्तकाय आनी कृपेची जोर आमी चाकूंक गरज. आनी हें करूंक ताचेंच उतर आमकां आदार दिता. तर आयज भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब समारंभताना ताच्याच उतराच्या सहकारान हो गूट आमी कोलायेन नियाळूंक आनी ताच्याच आदारान कृपेन मोगान आनी एकवटान आमी जिवंक ताचोच आदार आमकां ह्या मिसांत मागुया. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो ते एक जण एक देव. आमचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचें हें व्हड सोत आनी मुखेल सोत. हें सोत करीत भाशेन संबंद वो रिलेशनशीप बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो ह्या ते एक जणां मदीं आसा तो आमकां जिवंक आपयता. तरी आसतना जायते पावटी आमी हो संबंद जिवंक चुकल्या. ह्या पासत देवाचें बोगसणें आमी मागुया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोर पदवेदार देव आमची काकुत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Moima deva kutsuki, moima deva kutsuki, moima deva Aishati tachaista sosari Moima deva kutsuki, moima deva Sorespora deva surgi charaya deva kutsuki, moima deva Suputvedar deva baba deva baba deva kutsuki, moima deva Amituka domo saruta Amituka divasta tuja kor Boa pastor Amituka pakanta Sophia Jesu Krista Bapacha Ethias Putas Sophia Deva Deva Devachi Shiriye Tu Sarace Pakatai Amchi Kakutkot Tu Bapacha Uzbiak Poslai Amchi Magne Aikutge Kita Kobe
देवा देवा बापाची मोहिमे Moima Deva, Sorgi Moima Deva, Jesu Christa eklos tu Moima povi Deva, Sorgi Moima Deva, eklos tu ismor eklos tu por pesmor Deva, Sorgi Moima Deva, Amen 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 प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या अखंडीत जिवितान आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासनीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्यांक संवसारान धाडून तुजो विचित्र गूठ मनशांक उगडापो केलोय. खरो भावार्थ तुवें आमकां उचारूंक दिलाय. देखून सासनीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे सक्तीच्या परजोडीत कोरण्यांनी तिचें एकपण ओळखून आमकां तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी पोरनिपाट करता. सगल्या काळजान तुमची मोहिमा वाखाणटा आनी ही आमची भोजोण तुमकां मानो म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान फॉर्मायलोलें त्या प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइसेस भोव सकाळीं दोंगरार चडलो. सर्वेस्पर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइसेसाशी येवन उबो रावलो. मोइसेसान सर्वेस्पराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पर ताचे फुड्यान गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर सर्वेस्पर दोयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो देव, भोलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोइसेसान वेगीत साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पर्जा खरेंच गर्विश्ट, पूण आमचीं खोटेपणां आनी आमचीं पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतर हें, तुमचो जबाब जावून दी. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. परतून म्हणुया, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. तुज्या राजाच्या शिवसनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरोबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक.
भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुशाल बरीत जायात, सोपून जायत वसात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मनाची जायात, शांतीन जियात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो. पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सगळीं भावार्थी तुमकां नोमान करतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुम्हा सोमेस्तां सोवें आसूं. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो ते एक जण एक देव. आमी ल्हानूच आसतना तावन हें सोत शिकून आयल्या आनी आमचो आख्खो क्रिस्ती भावार्थ ह्या मुखेल स्वताचेर म्हणजे त्रिएक देवाच्या स्वताचेर धरलेलो आसा. तेगूय जाण एक एक वावर तांचो आसा, पूण एकूच देव सैम. जायते फावटी हें समजूंक आमकां अवघड, पूण समजयता आसतना आनी समजूंक प्रयत्न करता आसतना जायत्यो आमकां काणयोय आसात, एग्जाम्पल्स आसात. भाग्योत आगोस्तिनाची आयज परतून म्हाका उगडास करूंक बरें दिसता. भाग्योत आगोस्तीन व्हडलो फिलॉसॉफर आनी थिओलॉजियन. ही सगळीं स्वता जी आसात ती तो शिकला, डॉक्टर ऑफ द चर्च. आनी पवित्र त्रित्वी म्हणजे कितें, ती कशी आसा, ते एक जाण एक देव कशे भाशेन जावपाक शकता हें चिंतीत चिंतीत आपलें बरोवप करचे पासत तो खंय दर्याचे वेळेर पासोयो मारतालो. जायत्यो पासोयो मारल्यो, पूण कांयच समजना कशें जावपाक जाता आनी कशें शिकोवचें. तेन्ना त्या वेळेर ताका एक भुरगो दिश्टी पडलो आनी हो भुरगो आपल्या हातान एक शिपी घेवन दर्यान धांवतालो, उदक काडटालो आनी एक धाकटीशी बांय मारून दवरलेली. जेन्ना आमी दर्याचे वेळेर वेता आमी जायते फावटी बांयो मारल्यात आसतल्यो, कॅसल केल्यात आसतले.
आनी हें उदक हाडून हे शिंपीन ते बांयंत घालतालो. परतून वेतालो तेंच करतालो, धांवतालो उदकान दर्यांत, शिपी घेवन उदक काडटालो, हाडटालो, आपले बांयंत घालतालो. आनी भाग्यवंत आगोस्तिनान जेन्ना ताका पळयलो, जायतो वगत ताका पळयत रावलो आनी विचारलें, भुरग्या कितें कोत्ता तूं? आनी तो भुरगो म्हणूंक लागलो, पळय, हांव ही शिपी घेवन तो दर्या म्हजे बांयंत सुकयता. शिपी घेवन दर्यांतलें उदक हे म्हजे बांयंत सुकयता. आनी तेन्ना आगोस्तीन हांसूंक लागलो, बाबा कितें कोत्ता तूं? तुजी बांय येदीशी आनी दर्या आसा केद्दो व्हडलो, हो येद्दो व्हडलो दर्या तूं तुजे येदीशी बांय कशे भशेन सुकयतलो? आनी तेन्ना खंय हो भुरगो उठलो, आगोस्तीन तुजी मोत येदीशी आनी ते येदेशे मोतीन तूं येद्या व्हडल्या देवाक कशे भशेन घालतलो? देवाचें दर्शन आनीक भाग्यवंत आगोस्तिनाक गमलें की पवित्र त्रित्वी सारके भशेन आमच्यान केन्ना समजूंक जावचें ना, आमची मोत थंयसर पावची ना. इंटेलिजंट आमी मनीस, आमकां सगळें समजता अशें आमकां दिसता, पूण जायत्यो वस्तू आसात त्यो आमच्या मनाक आठापना. तातूंतलें एक सत, बाप पुत्र पवित्र आत्मो, त्रिएक देव, ते एक जण एकूच देव. म्हणटच तें पूर्णपणी समजूंक आमी प्रयत्न करपाक गरज ना, पूण पूर्णपणी अणभवूंक तो आमच्यान जाता. आनी हो अणभव पवित्र त्रित्वेचो आमकां मेळचे पासत देवाचे गुण जे थोडे भोव आमी जाणाव ते आमच्यान दोळ्या मुखार दवरून ते आमच्या जिवितांत लावन पळोवंक जाता. देव बाप तो रोचणार आनी तशेंच पोसणार, इज द क्रिएटर एंड प्रोवायडर. आमकां जण एकल्याक देवान रचल्यात, ही सृश्टी जी आसा ती देवान रचल्यात, झाडां पेडां जनावरां देवान रचल्यात, जीव आसलेल्यो तश्यो जीव नासलेल्यो वस्तू आसात त्यो देवान रचल्यात. तो रचणार आनी हो रचणार बाप, ताका आमी जायते पावटी उलो मारता बाप म्हणून, रचणार म्हणून. आनी बेश्टेच रचून आमकां सोडूंक ना, पूण जें कितें आमकां गरजेचें ह्या संवसारांत जगूंक आनी जिवंक तें आमकां सगळें तो दीत रावता, वेळा वेळार काळा काळार दीत रावता, प्रोवायड्स. म्हणटच आमचो बाप, ताचो वावरांतल्यान आमी ताका समजतले जाल्यार तो आमचो रचणार आनी तो आमचो पोसणार. देवान रचलेली रचना कशी जाली, कशे भाशेन जियेली तें आमकां पवित्र पुस्तकान आख्या इतिहासान नदर मारीत जाल्यार आमकां मेळटा. भोव करून ही पोरजां देवाक अविस्वाशी जाल्या. देवा बापान आपलो करार मनशां लागीं केला, पूण पातका वरवीं आमी मनशांनी हो करार तोडला आनी काळा काळान ते तोडीत रावल्यात. आनी ह्या पासत मोइजेस पासून आपले मागणें देवाक करता आसतना मानून घेता की ही पोरजां नश्टी, तर ही पोरजां नश्टी जाल्यार हे पोरजे खास्त फावो. नश्टी म्हणल्यार पातक आनी पातकाक खास्त फावो, आनी पातकाची खास्त म्हणल्यार मरण. म्हणटच जो कोण पातक करता ताका मरण फावो. त्या पासत आमी मॉर्टल सीन अशें म्हणटा, महापातक, मॉर्टल मरण हाडटा तसलें पातक. जें आमी जाणाव समजताव आनी विचून काडटाव तेन्ना तें पातक मॉर्टल जाता, म्हणजे महापातक जाता, आमकां मरण हाडपा सारकें जाता. आनी असलीं पातकां भाव भयणीनो आमी जायते पावटी आदारूंक पावता. आमकां खबर आसा आनी आमी विचून काडटाव तें पातक करूंक, तेन्ना आमकां त्याच वेळार घडये मरण फावो. पूण आमचो देव बाप, आमचो रचणार आनी आमचो पोसणार, तो आमकां मरण न्हय पूण जिवीत दिवंक सोदता. आनी ह्याच कारणा पासत आमकां जिवीत दिवचे पासत दुसरो जोण त्रित्वेचो पूत, बाप आपल्या पुताक धाडटा आनी हो पूत आमची सोडवण करता आनी आमचे संबंद जे देवा कडेन तुटलेले आसात ते नव्यान घडून हाडटा. He redeems us and he reconciles us back to his father. आनी हेंच आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान भाग्यवंत जुआंव बरोवन सांगता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. आनी कित्याक दिलो?
संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. म्हणटच देव एक, पूण हे पवित्र त्रित्वेचो दुसरो जोण पूत संवसारांत आयलो मनीस जावन. आंकवार मरेचे उदरी तो जल्मलो, पवित्र आत्म्या वरवीं तो गर्भ संभवलो. हें सोत आमी सदांच नियाळटा. आनी संवसारांत मनशा भाशेन येवन मनशा भाशेन जियेलो. आनी मनशा भाशेन जियेता आसतना फकत एक वस्त कुशीन सोडली, तें म्हणल्यार पातक. आमी पातकी आनी ह्या पातकाक लागून आमकां मरण फावो, पूण हें मरण फावो आसलेलें पातक ताणें आदारूंक ना, म्हणटच ताका मरण फावो न्हय आसलें. आनी तेन्ना हो पूत दुसरो जोण पवित्र त्रित्वेचो आमची सगल्यांची पातकां आपणाचेर घेता. पातक नासतानाय खुर्सार चडटा आनी हे खुर्साचे कोश्ट व्हडवडे इतले ताका मार घालप, ताचे कुडीक इतले घावे पडप, जे आमकां घावे पडत जाल्यार आमी जाणा कितलें दूख जाता. आमकां कोणाकूच मरूंक नाका. आनी ह्या पासत आमकां दूख जावची न्हय, आमी मरची न्हय म्हूण आमी सगळी काळजी घेता. आमी ह्या दिसांनी घरान भितर आसा, कोरोना व्हायरस भोंवता सगल्याक, तो आमकां लागत आमी मरत, आमचो हुस्कार बंद जायत, आमकां त्रास जायत, आमकां कोणाक नाका भिरांत. म्हणटच मरणाची भिरांत आमकां सगल्यांक आसा, कोणाक मरण नाका. आनी भोव करून हें मरण जेन्ना पातकाची खास्त कशी आमकां येता तेन्ना आमकां तें मरण नाका आनी तें आमच्यान निवारूंक जायना. आमी करीत तें प्राचीत घोडे फावत ते परी पावचे ना. ह्या पासत सगल्या पासत एक बराबर पातक नासतना हो दुसरो जोण पूत देवाचो आपूण खुर्सार मेला. पूण खुर्साचेर मरून ताणें मरणाचेर जैत वेला आनी पातकाचेर जैत वेला आनी हे भाशेन आमची सोडवण केल्या. म्हणटच तो आमचो सोडवणदार आनी ही सोडवण करून पोत्तून आमकां आपल्या बापाशी हाडल्यान हो संबंद नव्यान घट करूंक की आमी बापाचीं भुरगीं आनी पातका वरवीं आमी जीं भुरगीं आसा तीं पयस वचना जावं, वो साणोन पडना जावं, जे भाशेन घोराब्यान जायते पावटी घडटा. जरी तर भुरगीं आयकना जाल्यार जायते पावटी आवय बापूय ह्या भुरग्यांक रागान म्हणूंक पावतात, तूं म्हजो भुरगोच न्हय, तूं जाला तेन्नाच मेल्लो जाल्यार बरें जावपाचें. असलीं जायते पावटी उतरां आमच्या आवय बापायच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात एके भाशेन रागान आनी आवट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. कित्याक भुरगीं आयकनात, सांगता तें करिनात. जरी तर आवय बापायच्या तोंडांतल्यान आपणाचीं भुरगीं आसा तांचे विशीं जरी तर हीं उतरां भायर सरतात तें जाल्यार थोड्याशा वस्तूंक लागून, जाल्यार इतली पोरजां जी देवान रचलेली आसा दिसाच्या दिसा कसलीं पातकां करता तेन्ना देवाच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरूंक फावो. पूण देवाच्या तोंडांतल्यान असलीं उतरां भायर सरनात. तुमी म्हजी न्हय आनी तुमी जावंकूच नासलीं जाल्यार बरें अशें म्हूण देव म्हणना, पूण आमकां सोडोवचे पासत आपल्या पुताक धाडटा. तर भाव भयणीनो, बाप आनी पुत्र आमकां ही सोडवण दिता आनी हे सोडवणेंत आमचो संबंद घट करता जाल्यार पवित्र आत्मो तिसरो जोण आनी पवित्र आत्मो तिसरो जोण जो आसा तो आमकां पवित्र करता. जरी तर आमकां सोडयल्लीं मनशां आमी जाल्यार मोइजेसान म्हणलां ते भाशेन सायबा आमी नश्टी पोरजां, आमी परतून परतून पातकां करीत रावता, परतून परतून पडटा, थोडे पावटी जाणा जावन आनी थोडे पावटी नको जावन. म्हणटच आमकां जसो बाप पवित्र तशेंच तुमी पवित्र जायात म्हूण जेजून शिकयल्लें आसा. आमी जरी तर पवित्र जातले जाल्यार आमचे वस्तुंगी आमच्यान जायना, पूण पवित्र आत्म्याचें बळ जेन्ना आमकां आसा तेन्ना आमच्यान पवित्र जावंक जाता. म्हणटच हो पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता. होली स्पिरीट सॅंक्टिफायज अस. आनी त्याच बरोबर जी आज्ञा जेजून स्वर्गार चडून वेचे आदी दिल्या, आख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणटच हें जें मिसांव दिल्लें आसा, अ मिशनरी कमांड, आख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. हें करूंक आमकां घटाय जाय. कित्याक हो आयचो संवसार कसलो तो आमी जाणा. मानून घेवपाचे कितले जाण आसात, धांवडावपाचे कितले आसात, जीव काडपाचे कितले आसात हें आमकां खबर आसा. धुमाळो जायतो आसा आनी असल्या वेळार आमी आमच्या ह्या भावार्थाक गोवाय दिवंक आमकां जण एकल्याक उलो
आनी ह्या पासत हें वरोस आमकां खेरीत भाशेन मुखेल विशय वचात आनी म्हाका गवाय दियात. गो एंड बी माय विटनसीस. तर भाव भयणीनो, आमी जरी तर हे विटनस जातल्या गोवाय जातल्या जाल्यार पवित्र आत्म्याची ही पवित्रताय आनी पवित्र आत्म्याची ही घटाय आमी हे मिसां वचून करूंक आमकां भोव गरजेचें. तर ह्या पवित्र त्रित्वेच्या संबंधान आमी कितें करूंक जाता वो आमचे कडलें देवाक कितें जाय. आमी दिवपा सारकें घडये आमचे लागीं कांयच ना, कित्याक देवा लागीं ना म्हणलेलें कांयच ना. तरी आसतना आमी दिवंक सोदता जाल्यार जशें आयच्या जबाब स्तोत्रान आमी म्हणलां, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक आसा ती आमची न्हय, ती देवाचीच. आनी ह्या पासत आमी जण एकल्यान आमच्या जिविता वरवीं हो मान देवाक दिवंक आनी व्हडवीक देवाक दिवंक गरज सदांच ती ताचीच. म्हणटच ती आमी आमकां दवरून जायते पावटी आमी आमचोच मान वाडयल्लो आसा. आमी मनशां हांव असो हांव तसो, हांवें हें केलां हांवें तें केलां, जायते करता आमी जायते पावटी, पूण ताचो मान आमी आमकांच मनशांक घेवंक सोदता. आमच्या हातांत पदवी आसा देखून आमी व्हडविकायेन भोंवता. कायदे जरी तर आमच्या हातांत आसात जाल्यार ते कायदे आमकां जाय ते भाशेन बदलता. आतां ह्या दिसांनी जायते एक्टिविस्ट उठलेले आसात, सरकाराक उलो मारता, तुजी व्हडवीक कोन्न नाका, तुजी पदवी घेवन तुका जाय तसले कायदे कोन्न नाका. भो करून आमची रानां वनां जीं आसात तांचे बाबतींत आमच्याच गोंयांत मोलें जें रान आसा काय बरें, वेस्टर्न घाट्स, आनीक जे डिव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स हाडल्यात आमकां सगळ्यांक खबर आसतली. जे 3 प्रोजेक्ट्स किरीत भाशेन हाडलेले आसात तातूंत कितलीं झाडां मारून उडोवपाचे आसात, हें जंगल निवळ करपाचें आसात, रेल्वे लायन करपाक, 4 लेन रोड करपाक, ट्रान्समिशन लायन घालपाक. डिव्हलपमेंट आमकां आनिकूय व्हडवीक जाय, आनिकूय पदवी जाय. आमचे लागीं आनीक मोटरां चड जाल्लीं आसात देखून आमच्या मोटरांक आनीक व्हडले रस्ते जाय. आमकां पब्लीक ट्रान्सपोर्ट उपकारो ना, कित्याक आमचे लागीं दुडू आसात, पयशे आसात, व्हडवीक आसा. म्हणटच जण एकल्याक आमकां एकूच न्हू 2-3 कार पासून आमचे लागीं आसात. दुडू आमचे लागीं आसा ते मोडपाक जाय, नाजाल्यार टॅक्स गव्हर्मेंटाक वता. तर खंय मोडटलो 1-2-3 कार घेयत राव. मागीर कार जरी तर आमचे लागीं इतले आसात, मोटरां जरी तर आमचे लागीं इतलीं आसात, रस्ते जायच. रस्ते जाय जाल्यार खंय बांदतलो रस्ते? वयर वाऱ्यार बांदपाक जायना. दोंगर कातरचे पडले, झाडां कातरचीं पडलीं. म्हणटच आयज जरी तर आमी बोवाळ मारता, झाडां कातून नाका, दोंगर कातून नाका, फकत प्रोटेस्ट मारीत जाल्यार घडये कांय जावचें ना. पूण जण एकलो आमी आमचें जिवीत बदलूंक, जें कितें आमकां गरजेचें न्हू तें कुशीन दवरूंक. आतां हो पॅन्डेमीक आयला, 6 म्हयने जायत आयले, अर्दें वरस काबार जालें, रोखडेंच वरस बदतलें. पॅन्डेमीक काबारूच घडये जावचो ना. आमकां शिकपाक जायत्यो वस्तू मेळ्ळ्यात, तरी पूण शिकल्यात काय आमी, शिकता काय आमी, वो आमकां फकत परतून परतून तींच कांतरां आयकूंक पडटलीं. आतां वेन वील यू लर्न मॅन, केन्ना शिकतलोय? पवित्र त्रित्वेन जरी तर आमी भितर सरता जाल्यार हो संबंद आमचे भितर देवा भितर, आमचे भितर आनी आमचे सृश्टी भितर, आमचे भितर आनी हेर जीव प्राणी जे देवान केल्यात तांचे भितर एकदम बरे भाशेन समजूंक गरज. जरी तर आमी हे पवित्र त्रित्वेन जिवंक सोदता जाल्यार संबंद आमचे भितर आनी आमच्या वडिलां भितर, जे आमचे देशाचे वडील आसात, राज्याचे वडील आसात, पॉलिटिकल लिडर्स आसात, जांच्या हातान आमचें राज चलोवपाची पदवी दिल्ली आसा, तांचे लागीं बरे संबंद, एकामेकाक नाडपाचे आनी फटोवपाचे संबंद न्हय, ओ इन्फ्लुएन्स मारपाचे असले संबंद न्हय. जायते फावटी आमकां संबंद आसात, जरी तर त्रासान पडलो, पुलिसेन दवरलो, कार्ड फोन, मिनिस्टराक फोन मार, हांव वळखतां. व्हडवीक आमची मान आनी व्हडवीक आमकां आनी आमच्या मिनिस्टरांक, आमच्या MLAंक. म्हणटच देवाची पदवी आनी देवाचो मान आनी व्हडवीक आसा तो आमी कुशीन दवरला. जाल्यार आयच्या दिसाक भोव करून जेन्ना आमी आतां ह्या पॅन्डेमिकानूय आसा, भिरांतीनूय आसा, आमचे भोंवतणी केसीस वाडत आसा, आमचो भारत देश आयज 5व्या पांवड्यार पावलेलो आसा आख्या संवसारांत. पयल्या पांवड्यार पावत गाय भिरांत. अमेरिकेच्या प्रेजिडेंटान म्हणून काडलें की इंडियेक चड केसीस जाल्या आतां. आनी असल्या भिरांतीन आमी कितें करचें, कसलें मागणें करचें देवा लागीं?
ह्या पॅन्डेमिकांतली आमकां निवार म्हूण आमी दिसाच्या दिसाक हें मागणें करता आनी देवा लागीं मागता. पूण आयचें मागणें जें मोइजेसान केलें तें आमकां एक खेरीत घोटाय दितलें. आनी मोइजेसान म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. आनी कोणा बराबर राव, पोरजा खरेंच गर्विश्ट, पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस, आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. हें मागणें आयज आमी काळजान तावन करपाची गरज आसा. आनी हें मागणें करप म्हणल्यार फकत उतरांच न्हय, उतरांनी मागणी जायनात, पूण उतरान जें कितें आमी मागलां तें आमच्या कोरन्यांनी आमी करता, वो आमचो पाठिंबो आमच्या कोरन्याचो दिता, तेन्नाच की हें सगळें घडून येवपाक शकता. आनी देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक चीट बरोवन उलो मारलेलो आसा, खुशाल बरीत जायात, संपूर्ण जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मनाची जायात, शांतीन जियेयात, आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सभे आसतलो. म्हणटच देव आमचे बराबर हाडूंक, देवाक आमचे बराबर दवरूंक आमचे लागीं उपाय दिल्ले आसात. आमकां देवान बेश्टीच परो घालूंक ना. खुद देवान आपणा विशीं आयज गोवाय दिल्या. आयच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकलां, देवान सांगलां, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर, दयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो देव, भलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. हे गूण जे देवा सवे आसात, ते गूण जरी तर आमी जिवन जियेत जाल्यार आमच्यान देवाक आमचे मदें हाजीर करूंक जाता. एकामेका सवे आमच्यान देव पळोवंक जाता. ना जाल्यार आमी एकामेकाक फकत देंवचार म्हणून उत्तले. आयज जायते जाण एकामेकाक देंवचारूच म्हणूंक लागलेले आसात. जे मिनिस्टर आसात ते लोकांक आनी एक्टिविस्ट जे आसात तांकां देंवचार म्हणटा. कित्याक ते प्रोटेस्ट मारतात, डिवेलपमेंट करूंक दिनात. कसलोय काम करूंक सोदता जाल्यार आडकोड हाडटात, देंवचार ते. दुसरे वाटेन लोक जो आसा, परजा जी आसा, आमचे मिनिस्टर कितें करतात, MLA जे कितें करतात, आनी जांच्या हातांत पदवी आसा कायदे करपाची, ते कितें करतात तें पळोवन तांकां गाळयो मारतात. तांकां म्हणटात ते देंवचार. आमी एकामेका सभेत जरी तर देंवचारूच पळयला जाल्यार आमचे मदें देंवचारूच आसतलो. आनी देंवचार जरी तर आमचे मदें आसा जाल्यार आमकां जिवीत ना. आमकां जिवीत जाय जाल्यार हें मोइजेसाचें मागणें आयज खरें जावपाक जाय. तूं आमच्या सांगाता राव. आनी तूं आमच्या सांगाता राव म्हणटात जाल्यार एकामेका सभेन देव पळोवया. एकामेका सभेन देव पळयता जाल्यार मनशांच मदें न्हय, पूण हे सृश्टीनूय देव पळोवया. आनी जेन्ना आमी हो देव एकामेका सवे आनी हे सृश्टीन पळयता तेन्ना एकामेकाक अपमान करची ना. हो देव आमी हे सृश्टीन पळयता तेन्ना ही सृश्टी आमी काबार करची ना, नाडून खावचें ना, पूण जबाबदारेन जियेतले. आनी आमी जरी तर जबाबदारेन जियेलीं जाल्यार कितलेय वायरस येवं, आतां कोरोना वायरस येयल्लो आसा, ताज्या फाटल्यान आनी कोण दुसरो वायरस येवं वा आनी कोणूय येवं, आमकां कांयच वायट जावचें ना. पूण जरी तर आमी देवा सारकीं जायना, देवाक जरी तर हाजीर करना जाल्यार देंवचाराचे वायरस आमचे मदें येवन भोंवत रावतले, आमचे जिवीत काबार करीत रावतले, मरणाक आमी पावत रावतले. कितें जाय तुका वेंचून काड. आनी आयच्या दिसाक भोव पवित्र त्रित्वेन आमकां जोणेकल्याक होच संबंद घट कर. आमकां रचल्यात, आमकां आतां पोस्ट, आमकां सोडयल्यात, आतां आमचो संबंद देवा लागीं नव्यान बांद. आमकां पवित्र केल्यात जाल्यार आतां आमकां पाठोय हें राज सगल्याक फांकारपाक. हेंच मागणें करून ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. आमची क्रिस्ती भावार्थाची स्वता ह्या वेळार आमी अभिमानान उचारुया. सतमंतान देवा, सुर पदवीधार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच काल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुत्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, विधांची मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसाणी, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमीन. भोव पवित्र त्रित्वेचो गूट नियाळ्ळ्या उपरांत
ताच्याच मोगान आनी एकवटान आमी जिवंक ताचीच कृपा आमकां मागून घेवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या धर्माचे गूट खोलायेन नियाळूंक आनी समजता ते भाशेन प्रोजेक्टांची शिकवण दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी पाळतना कसलो आणि जेजूच्या नांवान जायत्या गोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून जोगडी किजिलां जावन रोगताची भाव भयणां लेगून एकामेकाक वळखो नासलेले पोरी जियेतात. असल्या कुटुंबांतले सगळे वायट काडून उडोवन जेजूच्या आम्ही सगळी त्रिएका देवाची एकवटान आनी कृपेन जिवंक आमकां खेरीत मोजोत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या वेळार खेरीत भाशेन मागुया आमची मोलें सँक्च्युरी जी आसा, वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आनी नॅशनल पार्क आमच्या गोंयची एक तीख तें. पूण जे उदरगतीचे प्रकल्प जे हाडपाचे आसात वो हाडपाची मांडणी आसा, 3 प्रोजेक्ट हाडपाचे आसा गव्हर्मेंट, ते हाडिना जावंक ते फाटी घेवंक आनीक हे भाशेन थंयसरली आसलेली वायल्ड लायफ जी आसा तांचें बिराड वो तांचें घरां मोडून तांकां गांवांत हाडिना जावंक ही बुद्द आमच्या सरकाराक दी आनी बरे ते निर्णय घेवंक आमच्या सरकाराक आनी सगल्यांक जांकां लागता, जे उद्योगपती आसात आनी डिवेलपमेंट करूंक सोदतात, एक्टिविस्ट आसात, तांच्या सगळ्यां पासत देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोरोना व्हायरस पिडीक लागून जायतीं जाणां साणून पडलेलीं आसात, तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. जांचीं कामां गेल्लीं आसात, दोज हू हॅव लॉस्ट देयर जॉब्स, जांच्या घोराब्यांनी आनीकूय गोडे किजिलां वो वायट जाल्लें आसा, तांचे पासत मागुया. जे कोण कायदे करतात आनी कायदे दुसऱ्यांक शिकयतात तेय बीन आयज घुसपागोंदळाक सांपडलेले आसात. कसलो कायदो करचो, कसलो ना करचो, हें सगळें देवाच्या हातान घे म्हूण मागुया. आमचो भारत देश जो 5व्या पांवड्यार पावलेलो आसा आनीक आमचें गोंयचें राज जें लुवान आमच्यो आंकडे चडत आसात, हें सगळें देवाच्या हातान घाल आनी आमकां सुरक्षा दी म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोमोगाळ त्रिएक देवा, तुजे रुचपात येवन आमची थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. दोयेन आमच्या मागण्याक कान दी. तशेंच तुज्याच कृपेच्या आदारान आमचें जिवीत मोगाचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भेटोने वेळार गीत घेवया C16 पेज नंबर 35. C16 पेज नंबर 35.
दिवपाचो जसो मुर्मो दोंगोमी चोता सोडा दिसपुरी आमची राना ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वरा पोदारा परमेश्वरा पोदारा Somestari Betoci Somestari Betoci Permesora Cordana Permesora Cordana Somestari Betoci Somestari Betoci Permesora Cordana Permesora Cordana Somestari Betoci Somestari Betoci म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बापा पवित्र त्रित्वेच्या मानांक फावो तसली भेटवणी करूंक आमचेंच म्हणलोलें कांयच ना, पूण तुवें आमच्या हातांनी घालें ती देणी हे वेदीचेर आमी दवरता आनी ताचेच बरोबर आमकांच आमी तुका वपून दिता. पवित्र आत्म्या उदेशी ही सर्व देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान पवित्र त्रित्वेचे मोहिमेक आमची संपूर्ण वाकाणणी तुजे मुखार चडून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निजचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकूच देव एकलोच सर्वेस्पर, पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जोण न्हय बगोर एकाच देव सैमाचे तेग जोण. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी थीर भावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली मोहिमा खालतेपणी वळखता. खऱ्या आनी सासणाच्या देवा एक एकल्या जोणाचो विशेष गूण आनी तेगांयचें एकूच सैम आनी सोमसारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरनिपाट करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीचे दोलबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. Sugani संसार मला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पर गोठुया. Gesù melo, Gesùci buttala, Gesù novian etolo. Gesù melo, Gesùci buttala, Gesù novian etolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी बागयोन आंतोन आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सांतांतून एक व्हड प्रवचणकार आनी पवित्र त्रित्वे विशीं तो खेरीत भाशेन शिकयतालो. पवित्र त्रित्वी म्हणल्यार संबंद, अ रिलेशनशीप. तर हीच रिलेशनशीप, होच संबंद आमी आमचे आनी देवा भितर, आमच्या आनी दुसऱ्या मनशां भितर, आमच्या आनी सृश्टी सोवे बरे भाशेन घट्ट अखंड करूंक, पवित्र करूंक, मजबूत करूंक कृपा मागुया आनी आमच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता ती आमचेर जट्टी आनी खास थाडीन आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उमन्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाचेर आसाय हांव म्हूण सोत मानतां. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू वन हांव सगल्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां. तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव म्हज्या तुका आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. आशेता. हे घडये हे गोळी तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका विंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळो म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया D12 पेज नंबर 53. D12 पेज नंबर 53. कुशाल मोरान काळजा भोगतीन कोरिया पुसून कोरियाचे मोर कुशाल मोरान काळजा भोगतीन कोरिया पुसून कोरियाचे मोर ये तू जेजू आमचे मोरे जास आमकां उदोची हे Zabolidam din waśniecie Otmiacie mon gotajcie Eko tudzie amcie orpon Bapat pałoj amci bosu Kushal moran kalza boktin koria boson Koriacie von 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 तुम्ही पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतल्या आपल्या पुताच्या आत्म्याक देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा ह्या दोबाचीक परबे दिसा तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान पोरनिपाट करून ह्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक आमकां बोर आनी तुमच्या मोगान आमकां आमा समेस्तांक संपूर्णायेन एक कर. हे परी ह्या संवसारान भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासणी आनी वाकाणणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. 17 आयदोरची आयज 7 तारीख फाल्यां 8 तारीख आनी जे भाशेन आमकां आमच्या सरकारान कळयल्लें आसा ही गरजो आनीक रिलिजियस प्लेसीस उक्त्यो करूंक येतात पूण ताचे स्टँडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर्स जे आसात तांचे प्रमाणे आतां सद्याक कांयच ना आनी आमची फिरगोज सद्याक उक्ती जावची ना. बिस्प साहेबाचोय बीन आमकां संदेश आयिल्लो आसा. हे मीस सोंपता तेन्ना आमी तो वाजयतले. तोय संदेश तुमी सगल्यांनी आयकुचो.
पूण ह्या सुमानांत आमच्यो इगोर्जो उक्त्यो जावच्यो नात. आमची चिकालीची इगोर्ज उक्ती आसची ना. कम्युनिटी वर्शीप एज वेल एज इंडिविज्युअल वर्शीप दोनूय हांकां उक्त्यो आसच्यो ना. म्हणटच इगोर्जेन कोणेंच येवचें न्हय. मागणें आमचें चालूच उरतलें, मीस आमचें चालूच उरतलें, लायव्ह स्ट्रिमींग जातलें. जे भाशेन आमी करीत आयल्या ते भाशेन सकाळीं 7 वाजता आमचें मीस जातलें. सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार भोजवण जातली. आमी देवा लागीं मागत रावतल्या आनी देवा लागीं आमचो संबंद घट करीत रावतल्या. म्हणटच जाता ते भाशेन ह्या लायव्ह स्ट्रिमान तुमी घराच रावन वांटो घेवचो. तुमच्या घरांनी बाराबर मेळून मागणें करचें. ज्यो कितें चुकीच्यो वस्तू आसात त्यो सोडून दिवया. पयलेंच सुरू जाता आसतना आमी बरें सुरू केल्लें, मागीर परतून मातशें हाल्लें अशें दिसता. आतां परतून वायरस आयिल्लो आसा. म्हणटच ह्या वायरसाक जरी तर पयस करतले जाल्यार आमी जबाबदारेन जिवंक गरज. आमच्या चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगलां तुमी भिवपाची कांयच गरज ना. आनी खरेंच आमी भिवपाची कांयच गरज ना. जरी तर वायरस आमचे भोंवतणी वाडटा जाल्यार आमी जण एकल्यान जबाबदार जावपाक जाय. ताचो जबाबदार सरकार न्हय, ताचो जबाबदार हेर दुसरो कोण न्हय. तुका जरी तर वायरस लागलो जाल्यार तूंच जबाबदार जातलो हें समजून घेवचें. ह्या पासत एक वस्त करुया, सादी वस्त. एवरी अदर पर्सन इज कॉन्टॅमिनेटेड. हें जरी तर आमी आमच्या मनान घातलें जाल्यार आमी तें सोशल डिस्टन्सींग जें भोव गरजेचें आसा तें सांबाळटले. तशेंच आमकां दुसऱ्या वाटेन जबाबदारी आसा. म्हणटच आमी खोंकता तेन्ना वा आमचे हात आमी खंय खंय लायता तेन्ना जबाबदार जावया. जण एकल्यान जबाबदार जावचें. आमकां सांगलोलें आसा ते भाशेन कीप सॅनिटायझींग. हात धुयत रावपाचे, हात आमच्या तोंडाक लावपाचे न्हू हें परतून सांगूंक नाका. पूण उगडास कोत्ता एकामेकाक आमी हात लावपाचो न्हय, पयस रावपाचें. पूण हातून आनीक एक पावटी उगडास करुया. जो ह्या दिसांनी आमी कोणाकूय फोन करीत जाल्यार एक चेडूं आमकां सदांच सांगता हमें बीमारी से लडना है, बीमार से नहीं. म्हणटच जरूय आमी म्हणटा ईच वन इज कॉन्टॅमिनेटेड अशें आमी समजता, कित्याक आमकां खबर ना तो कोणाक लागलेलो आसा तो. तरी आसतना आमी एकामेकाचे दुस्मान न्हय, आमी सांगाती हें झुजूंक जाय आनी सांगाती आमी हें जैत मेळोवपाक जाय. तर सांगाती जैत मेळोवंक जरी तर आमी जण एकलो जबाबदार जालो जाल्यार आमच्यान ह्या वायरसाचेर सोंपेपणी हें जैत मेळोवंक जाता. पूण आयज जरी तर आमच्या गोंयांत आनी आमच्या भारतांत इतल्यो केसीस वाडत रावल्यात, आमी बेजबाबदार जाल्या. जे भाशेन मोइजेसान म्हणलां ते भाशेन म्हणुया, आमी पोरजा नश्टी, आमी पोरजा समजना तसली पातकान पडत आसा. आनी तातूंत भितर आमचे वडील जे आसात तांच्यांनी कांय करूंक जायना. करूंक जाय जाल्यार करूंक जायना आनी ते करूंक सोदिना जाल्यार करूंक जायना. पूण हें सगळें जाल्या उपरांत आमी एकामेकाक सांगुया भिवपाची कांयच गरज ना. पूण भियेनासतना आमी ह्या पॅन्डेमिकाचेर जैत व्हरतल्या. बरे भाशेन आमी प्रयत्न करुया. इगर्जेचें ऑफीस उक्तें आसतलें फकत फोनाचेर तुमच्यान तुमची मिसां वा कसली म्हायती आसा जाल्यार दिवं येता. इगर्जेच्या ऑफिसान येवचें न्हय म्हूण हांव तुमकां विनयता. मागणी आमची चालूच दवरुया. तशेंच आमचे भोंवतणी एकामेकाक आमी आदार करुया. भोव करून जीं कोण पिडेंत सांपडलेलीं आसात जरी तर आमची तांकां गरज आसा जाल्यार आमचो आदार तांकां दिवया. दोतोर नर्सी आनीक जाय पडटल्यो अशें दिसता, कित्याक आतां केसीस वाडटा तेन्ना आमच्या हॉस्पिटलांनी आमकां आनिकूय सेवा जाय. कोणाकूय जरी तर खुशी आसा आनी जांकां समजता तांणी फुडें सरचें आनी जे उपाय घेवपाचे आसात, प्रिकॉशनरी मेजर्स जे घेवपाचे आसात ते घेतल्या उपरांत बरे भाशेन एकामेकाची सेवा करूंक आमी उदार मनाची जावया आनी ह्या पॅन्डेमिकाचेर आमी जैत व्हरूंक तयार जावया. आमचे मागणे आमी देवाक उबारुया. सुरपदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सर्व सारा देवा, तुजे आखे रुचनेचो तुझ्या
तूं ओप्रिमीत मोग करताय प्रेमीत मोग करताय संवसारभर संसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेका कश्टवतल्या पासत कष्टोतल्या पासून तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता ती कोनवाडा येईन कोणालाय आयकून घे ऐकून घे यावचीत सुरू जाल्ली याची सुरू झाली पेस्त पिडा पिढा नियंत्रणा खाल येवंक नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून दगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आणि तांच्या कुटुंबांक त्यांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आदार मागू आनी तुजे सरशीं तुझे सोशी येता येता हे पिडेचेर पिडेची अभ्यास करतल्या विज्ञानांक हे गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता मोगाच्या याज्ञिक भावांनो आनी म्हज्या लौकीक भाव भयणांनो, कोविड-19 ह्या पिडेक लागून आमच्या गोंयांत जालेली परिस्थिती आमी बारीकसाणेन नियाळल्या आनी ताचो ताव घेवन आमी येवजिलां की जुनाचे 8 वेर आमी आमच्यो इगोर्ज्यो लोकांक धर्मीक रिती करूंक उगडच्यो नात. त्यो सद्याक बंदूच आसतल्यो. फुडली परिस्थिती पळोवन सरकाराच्या कायद्यांचेरूय नदर मारून आनी बारीकसाणेन नियाळ करून देवाच्या आदारान कितें करचें तें आमी तुमकां उपरांत कळीत करतले. देव बरें करूं. फादर बॅरी कार्डोजो, डायरेक्टर, डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया, आर्चबिशप्स हाऊस, पणजी, गोवा.